आमी गोंयकारां आनी आयज हे आमी पातोळ्याची परब करता आनी आमची सायबीण हांगचे सावन हे कोणोस जेवन आयज तांदूळाचे सर्गार वयता आनी ते तांदूळ आमी ते वांटून ते पातोळ्यो करता वर्सान वरस आनी ही परब आमी मांदयता आनी ही आमची वडील हा हे परबेचे खंयच्या तेंपाक आनी कितें का ते सगळी जाण ती सांगतली तुमकां. हो फेस्त तुमकां सगल्यांक परब 15 तारीख सायबीण मांयची. अशी सायबीण मांयन परब सदांच आमकां दादूची करची आनी सदांच आमच्या नातरां आनी नातवांक सगल्यांक खुशाल बरी फेस्त हांव येता. कित्याक जाणा आमी पातळ करता वर्सा वर्स सायबीण मांयची परब व्हडली ही आमच्या गोंयांत. तेन्ना देवान तेमकां सावूत दिवची आमच्या नातरांक सगल्यांक बरे भाशेन करूंक शिकोवचें. आयकता नातरां शिकल्यार कोण नासून दवरशाय करूंक शिकोयता कांय कोणूय जावं तुमी ल्हान नको व्हड भुरग्यांक खुशाल दवराय ह्या फेस्ताक. परबेचे आमी ह्या पानांचेर ही हळदीची पानां हेजेर आमी त्यो पीठ घालून चून घालून ते बंद करून मागीर स्टिमींग करतली. हे पातळी तेजेर आमी घालता आनी अशीच ती तुमी करची आमी करता म्हणून आनी ही परब सदांच अशीच परंपरा दवरची वर्सान वरस तुमी करची. आनी आमची चड जाणटी आहा ती आदींच त्या करून येयल्या आनी तुमी करची भुरग्यांकूय शिकोवची. आनी आयज आमचो 15 ऑगस्ट स्वतंत्र जालो तो दीस आनी ही परब आमी गोंयांत सदांच वर्सान वरस मांदयता. तर ही आतां तुमकां दाखयता हें पीठ तांदळाचें. तें तांदळाचें तांदूळ फुगोवंक घालून तें आमी रगड्याचेर वांटलां हें पीठ केलां आनी तितून भरपाक हें आमी चून केलां. त्या चुनान आमी दाव आनी नाल्लाचो कातयेचो फ्रेश आनी गोड घालां आनी तें कालयलां आनी मागीर तें पीठ आमी त्या फोल्याचेर घालता. हें अशें घालूंक जाय. हें पीठ ह्या फोल्याचेर घालूंक जाय. ओके मातशें हातीक उदक लावन तें पातोवंक जाय. ओके अशें मातशें हातीक पावता म्हणजे मातशें उदक लावपाक जाय. उदक लायलें म्हणटकीर तें बरें स्मूथ वयता सारकें. तुमी अशें वर्सान वरस करच्यो आनी हें कोण नासतना दवर नाका आनी तुमच्या भुरग्यांकूय शिकोया हें करपाक पातळ्यो. सायबीणीची परब अशीच आमी दवरपाची वर्सान वरस ही परंपरा आमी शिकयल्या भुरग्यांक ती शिंगतली नाजाल्यार ती शिंगची ना. सो तेंकांय दाखया आनी वर्सान वरस ही परब करा आनी हे सायबीणीच्या एका उगडासाक हे आमच्या तांदळाच्या ह्यो पातळ्यो करा. हें चून घालूंक जाय तुमी. ओके हें चून घालें म्हणटकच अशी मोडूंक जाय ती. अशी मोडली म्हणटकच हे जे आहा ती कडो आहा तेजेर दामूंक जाय नाजाल्यार ती स्टीम करता हाणा उकडटा हाणा उदक्यो जाता. हे अशें दामले म्हणटकच अशें घट जाता. ओके हे पळय ह्यो पातळ्यो अशें केल्यो हे दवरपाचें मागीर आमी ती कोपऱ्यान घालून उकडटली. तें तुमकां दाखयता. हे आदले एका कोपऱ्या म्हणटा आमी हितून तें कितें आमी उकडूंक सान्नां मागीर पातोळ्यो हे सगळे आमी कितें मांडोस सगळें असले ह्या कोंपऱ्यांनी आदले कोंपरे ह्या कोंपऱ्यांनी घालून आमी उकडटा आनी अशें उदक घालता तितून पयलीं हांवें 2-3 कपां घाला आनी आनीकूय घाला मागीर तो घाले म्हणटकच ह्यो पातोळ्यो आमी तितून घालता. पयलो आमी बेश्टो फ्रीज कहो करता. हे फ्रीज करता पातोळ्यांचो
आनी मागीर त्यो पातय आमी मांडटा तितून अश्यो. एक पातय आमी एक एक करून त्या कोंपऱ्यान घालता अशें. फुड्यान दवर मातशें चड दिसोंक जाय. ह्यो अश्यो घाले म्हणटकच मागीर आमी ते चुलीचेर दवरतल्यो उकडपाक. जालें. आतां उजो पेटयता आनी तो कोंपरो ह्या चुलीचेर दवरता भाजून. हे आदल्यान जे कोंपरे स्टिमींग करपाचे. ओके. हे अश्यो आमी त्यो पातय उकडोवपाक घालता त्यो स्टीम जातल्यो तितून. आतां ह्यो आमी पातय उकडोवंक घालेल्यो त्यो न्हू पातय जाल्यो. आतां ते आमी उदक्यो कोत्ता. हे आदले आमचे कोंपरे उकडपाचे आदल्यांचे ते आमी अशेंच सदां काल अशें चालू दवरपाचें. फेस्ताच्यो पातय करप आनी वर्सान वरस ही परब आमची पातयांची दवरपाची आनी सदांच हे फेस्त आमी सोबोवपाचें. हे फेस्त म्हणजे कसलें जाणां तुमी? सायबीण माय खंय कामाक वयताली मांयकार रांदूं तांदूळ दिताली शीत रांदूं. ती खंय सायबीण माय इल्ले इल्ले तांदूळ काडून खंय आपणाचे दवरताली पळय. आपणाच्या बड्ड्याक हांव कितें करतलें हें पातळ करतलें म्हूण खंय माय सांगून आतां तांदूळ पयलीं दवरले. आनी ते माय म्हणटाले खंयच्या बाय ते माय म्हणून आमी चिमची तांदूळ काडून दवरलेले आपल्या बड्ड्याक पातळ करूं. तें शास्त्र आदले तेंपाचें पुर्वजांचें आमचें न्हू. तें आतां सगळ्याकूच करूं तें सगळ्यांक फामाद करपाचें आनी तेंय जाल्यार कोत्ता. आनी दुसऱ्यो वस्तू म्हळ्यार खंयची जाला एक नॉल सायबीण मायचो एकलोच पूत आसलो. सायबीण मायचो न्हू म्हाजो एकलोच पूत आसलो. ती म्हणून आतां वर्स येयलें पातळ करपाचें कितें करूं रोडटा खंय ती रोडटा म्हणटच तें सांगलें आतां कितें तो कुंडो आसलो कुंडो हाडलो आनी तेणें पातळ केल्यो. ती पातळ केल्या त्यो सारक्यो हेज्यो पातळ जाल्यो चून घालनासतना. आनी ते हें कोंपऱ्यांत हें पळय आवडटा दुकां खंय तेची ऊब येता पळय ती तेची दुकां आवडटा खंय ती बायलेची ती सायबीण मायच करची. ही नवला न्हू ही सासाय होरी गोडलेली गोडणी सासायेची वर्सान वरस. हय वर्सान वरस कोत्ताय. ह्यो आमी आतां पातोळ्यो तयार जाल्यो त्यो हांव दाखयता तुमकां भितर कश्यो पळय त्यो. हे पातोळ्यो भितर हे भाशेन जाता. हे सोलपाच्यो आनी हे खावपाचें आनी एका उकडपाक उणेंशें वरभर लागता. ओके. हां बऱ्यो जाल्या. ओके थँक्यू. हा व्हिडिओ पळयताना.